regulations sacrificed at the altar of regularization bill. म्हणजे सगळे जे वाईट तरेन घरां बांदल्या चोपके दवरल्या जाग्याचेर मिनिस्टरांनी घरां बांदून दिल्या लोकांक त्यांची घरां सरकार गोंयांत ताबडतोब कितें करतलो लिगल करता. लिगल म्हणजे तुज्या ताका भायर काडूंक जायना. तुज्या शेतान आहा जाल्यार तो थिंगाच उरतलो, फाल्यां तो तुजो धनी. तुज्या बाटान बांदला तो थिंगाच उरतलो. केसी घाल्ल्या ती कशी केली फोंडान तेजी दादागिरी. कोणी कुमदादीन जाग्यार बांदल्या ते थिंगाच उरतले, गव्हर्मेंटाचे बांदला थिंगाच उरतले आनी गोंयकार उडयतले. लिगल आहा ते इल्लीगल जातले, इल्लीगल आहा ते लिगल जातले. रेग्युलरायज म्हणजे कितें? चोराक बरो म्हणपाचो, चोरी केलो तेका सोडपाचो, खोट्यांनी हाडले तेका न्हिदी सारखे दवरपाचे. म्हणजे रेबे आहा ते भांगर म्हणपाचे, रेबे आहा ते भांगर म्हणपाचे. आमी पिशे आले गोंयकार रेबे आहा ते भांगर जाता, भांगर आहा ते रेबे जाता. बरें आमचे गोंय आहा ते कोणी आख्खे धोरणां तेंचे ते सारखे करपाक वावुरतात ते. तर हांव रिपोर्टींग वाचता. In one stroke, the government has literally suppressed fundamental legislation designed to protect the land. म्हणजे हे बिल पास जायत जाल्यार आख्खे गोंयकारांक जाप ना, कोर्टान सांगूं ना, कांय ना, तूं मेलोय. तुमच्या घरान येवन फाल्यां भायर बांदतले, भितर येवन भायलेच्या फुडें बांदतले, कुजदान बांदतले आनी मागीर हे बिलां पास करतले. आनी तूं म्हण सांग गोंयकार इंडिपेंडन्स डे जनगण म्हण आनी ओपिनियन पोल डे ओपिनियन म्हण, गोंय सुदारले म्हण आनी इंडिया सुदारले म्हण. हे सारकें न्हू. हे भारताचेर हाड, गोंयकारांचेर हाड न्हू, हे आख्ख्या भारताचेर हाड. दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ दॅट corrupted nonsense anti-human anti-Indian bill. This is not for Goa. गोंयांतच न्हू, हे सगळे लागतले. गोंय स्टार्ट जाले जाल्यार आख्खे इंडियेक करतले सरकार, सगळे हात गेले चोराक भरतले.